सौम्या तुझे उतार, दिवो मोजे जिनिये अंकाराचे वाटे, नेटाक मोजा आधार. मातेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 12వ अध्याय 37ನೇ वाक्य. तुझ्याच उतरावरवी तू अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्पू जातले. तुझ्याच उतरावरवी तू अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्पू जातले. जीव जीवनाक उजो दिना जावन दी म्हणल्या विशयंत आज हांव आनी तूं ध्यान करतले. हांव कित्याक म्हळ्यार मुस्तुपुटी ही आमची जीबस आमच्या जिवनांत उजो पेटोवन मनशाचें जिवन फाड करूंक शकचें तसलें एक विशिश्ट शक्तीची ती जीब जावन आसा. त्या देखून आयचें आमचें ध्यान जावन आसा जीब जिवनाक उजो दिना जावं दी. पवित्र पुस्तकांत म्हणण्याच्या पुस्तकांत 18वे अध्याय 21ನೇ वाक्य अशें म्हणटा, मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात, ती मोगान वापरतात ती तिजें फळ खावंक शकतात. सबार लोक आज कश्ट जाता तर सबार खाराणां हाका आसूंक पुरो, तरी पूण ताका प्रमुख खाराण जावन आसा कळोनगी कळा नासतना मनशाची जीबस हाका कारण जाल्लें म्हणलें आज हें आमकां ध्यान करतना कळोन येता. आमच्या जिवितांत जीब प्रमुख पात्र घेता आनी त्या देखून सांत जाकोब आपल्या पत्रांत थंयसर 3ऱ्या अध्यायांत 6व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, उज्याचे ल्हानशे कीट केदें व्हड रान लासून बसमिता पळया, जीबी निजायकी उजो खोटेपणाची रास आमच्या सांद्या मदें आसून आमची सगळी कूड भश्ट करता ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आनी आपुणूच यमखोडाच्या उज्यान जळटा. पळय कितले पॉवरफूल उतार, कितले गुणाचे उतार. ही जीब मनशाक उज्यांत घालूंक शकता. ही जीब हर एका आमच्या सबार संगतींनी समस्यांक कारण जाता. कशी ही जीब आमकां हे उजो आमच्या जिवितांत पेटोवंक शकता म्हणल्या विशयंत थोडें उदाहरण आमी पळया. देवा विरोध उलोवंक ती जीब उपयोग केल्ल्या वेळार गणन पुस्तक 21वा अध्याय 5वें आनी 6वें वाक्य म्हणटा, ती देवा आनी मयजे विरोध उलोवन लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली, आरण्यांत मरोवंक हांगा खाण ना, उदक ना, आमकां दादोशी करिनांतल्या ह्या काणाचो आमकां कांटोळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ स्वरूप धाडले, ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तुमी पळयशा जाल्यार ग्रंथ गणनाचो पुस्तक उक्तोगन 22 अध्याय सुरूचे प्यारा सांगता आरामाच्या रायांचेर जैत. दुसरें प्यारा सांगता पितूळचो सोरपा विशयन उलयता. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार तितलें जैत मेळ्ळें जाल्यार हो लोक देवा विरोध उलोवंक लागलो. खेदाळा देवा विरोध पुरपुरोवंक लागलो, देवा विरोध उलोवंक लागलो. तक्षण थंयसर सोरोप येवन साबोवंक लागले. आज ते सोरोप आमच्या मुखार येना जावंक पुरो. आमचे मुखार सबार तरांचे समस्ये
मनशाक आज दोसतात सन्निवेश येवन दोसतात देवाक इस्रायला घरां पुरपुरल्या बरे रितीर पुरपुरना जावंक पुरो पूण देवाक विभिन्न रितीर मनीस आज पुरपुरता देव कितले अन्याय जाता देवाक दिसनागी देव खंय गेला आमी इतले मागताली देव कांय बेरोगी आयकना कित्या ताका केप्पे गे कान ह्या देवाक खंयसर आसा तें आसा हें आसा सबार तरान मनीस आज पुरपुरता आनी देव म्हणटा तुका कळोवन गे कळनासतना तूं पुरपुरताय आनी हो सोरोप हाडूंक शकता सोरोप म्हळ्यार त्या विकाळ सन्निवेशां तुज्या जिविनांत हाडूंक शकता आनी ती सन्निवेशां कशी आयली म्हण तुका गुत्त आसना कशी आयली तें म्हण गुत्त आसना तुवें पुरपुरलें तुका उडास आसना त्या देखून असल्या संगतींत आमची जीब आमी पयस दवरची मस्त गरजेचें दुसरें देवा विरोध उलयना जावंक पुरो देवाच्या मनशां विरोध उलयता जावंक पुरो ते धार्मीक जावंक पुरो ते लायक देवाचे मनीस ते ताजे विरोध मनशांनी उलोवचे त्या वेळार तूं कितलोय व्हडलो मनीस जा कितलोय प्रभावीत जा तुका एफेक्ट खंडीत जाता आमी पयत पुस्तकांत एक उदाहरण पळयता निर्गमन पुस्तकांत 15व्या अध्यायान 19-21 वाक्य तुमी वाचून पळया थंय तर फाराव्याचे घोडे आनी रथ सगळे चलवल्ल्या वेळार मिरियाम म्हणली प्रवादीण देवाक भयंकर स्तुती करता ती प्रभावीत तिच्या संगात मस्त जाण स्त्रियो तिच्या संगात येवन घुमटां हाडून नाचतात ती एक प्रभावीत आनी असली प्रभावीत मिरियाम मोइजेच्या विरोध ती एक उतरां काडटा 12व्या अध्यायान आमी पळयता मोइजेका कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियामान आनी आरोनान मोइजे विरोध उलोवंक सुरू केलें तांणी तो कितें बरो म्हणलें त्या विशयान थंयसर आसा आतां इतली प्रभावीत ही मिरियाम प्रवादी हेका मोइजे देवाच्या व्यक्ती बरोबर उलयत आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान मोइजेक आरोन आनी मिरियामाक सांगलें तुमी तेगाय समेत थंबाक येया म्हणलें 12व्या अध्यायांत आमी पळयता तर 9व्या आनी 10व्या वाक्यान आमी पळयता जाल्यार देखून सर्वेस्पसो राग तांचे विरोध पेटलो तो थंयसर गेलो आनी तंबा वयल्यान खूब पयस सरतस मिरियाम थंय कोटकार जावन उबी आशिल्ली हिमा बरी ती धवी जाल्ली आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी खरेंच ती कोटकार जाली कित्या खातीर तिणें चिंतलें हांव परफेक्ट आसा हांव एक व्हडलें प्रवादीण लोकांक जाय जाल्लीं सगळे म्हजे सांगत आसात देवाच्या मनशा विरोधी उतार उलयलें ताका हिणसिलें आनी थंयसर ती खोडान भरली आज ते सेम खोड येवचें ना पूण मनशाक तांच्या कुटुंबांत तांच्या वृत्तेंत तांच्या कामा कडेन तांचे खंयसर तांणी घालचें बिजनस विविध रितीचे समस्या उपजातात मोगाचे आनी हे समस्ये मनशाक भायर येवंक मस्त तरान कश्ट करतात तांकां उलोवचें म्हळ्यार पवित्रत्म्याक फाड उलोवचें म्हळ्यार आमी कोणाक फाड उलोवचें म्हळ्यार कितें आमी पवित्रत्म्याची तर निंदा करची पवित्र पुस्तकांत म्हणटा एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 29 आनी 30 वाक्य म्हणटा फाड उतार तुमच्या थोड्यांतल्यान भायर सरना जावं उपकाराक पडटा ते आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया अशें आयकल्यांक तें बरें पडटलें देवाच्या पवित्रत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात फाड उलयतात देवाच्या पवित्रत्म्याचें मौन तुमी दुखयतात तुका दिली ती जीब देवाचे स्वर्थ प्रकट करूंक बरें उलोवंक बरें करूंक बरें चिंतूंक आपूण ती जीब खाण तूं फाड उलयत आसतना आनेक हर एक व्यक्ती देवाची सृश्टी जावन आसा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान मनशाक तेज्या स्वरुपान रचला तूं अनेक मनशाक उलयताय अनेकल्याक ताका उलयताय तूं थंयसर आसल्या ताचे ते आसल्या पवित्रत्म्याक दुखयताय आनी केदाळा पवित्रत्म्याक दुखयताय तूं कश्टार पडटाय थोडे फावटी आमी कुटुंबान आमी जियेत आसतना बायल घोवाक उलयता घोव बायलेक उलयता हेंय सारकें न्ही पवित्र पुस्तकांत आमी एक उदाहरण तुमकां दिता केदाळा हांगासर दावीद राय आसलो ताजो सावलाची धूव ती ताजें मालगडेन धूव हाचे लागीं लग्न जाता आनी ती लग्न जाल्ल्या मिखायल ताका एक बोगाप आसलें हांव रायाची धूव येद्या व्हडल्या राय म्हजो तो हांगा दावीद आसलो सामान्य मनीस आनी वो दावीद ताज्या एका सोल्ल्यापेट हाडून आसतना ओटारे डान्स करन येता देवा मुखार खुशेन तो डान्स करन येता आनी डान्स केल्लें पळयल्लें ही बायल मिखायल
ताका म्हणटा 20वें अध्याय, आपल्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिवंक दावीद फाटी येतालो तेन्ना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोंक आयली आनी तिणें म्हळें, कोण एक लज मांडो आपणाकच विणगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकांच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाकच विणगो करून नासून आज कसलो मान जोडलो. रागान थोंडाक आयिल्ले उलयले ती. ताणें केल्लें देवा मुखार तो नास, तो संतोशान ते हाडटा आसतना सर्वेस्पराच्या सोल्ले पेटे मुखार तो नासलो. दासियां पळयलें जावं करूं ताणें तें खेर केलें ना. पूण ही आपलें व्हडली मनीस रायाची धूव आनी ती आखा येवन उलयता. कितें परिणाम जाता पळयत पुस्तक म्हणटा 23वें वाक्य, आनी सावलाच्या धुवे मिकायलाक मरा पर्यंत भुरगीं जालीं नात. पळयत पुस्तक म्हणटा कीर्तन 127 3रें वाक्य म्हणटा, भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान. हांगा पळया, ताणें घोवाक उलयलें, पुरपुरलें, देवान ताका दान दिवना, कुशीचें फळ ताका दिवना. कारण कितें? बायलेक घोवाक उलयलें. थोडे वटेन घोव बायलेक उलयतात, थोंडाक आयिल्ले उलयतात, मारतात, धडयतात, पुरो करतात. आमी चिंतचें आमी उलयल्ल्या कडले भयंकर व्हडलीं जाणां जाता म्हणून. कांय जायना. थंयसर खंयसरगी आमकां कळीत नासतना थोडी आशिर्वादां मनशाक कट्ट जावन वतात आनी त्या दाळा आमी रोडोवन कितेंच फायदो ना मोगाचें न्हू. थोडीं आवय बापायक थोंडाक आयिल्लें उलयतात, थोंडाक आयिल्लें शिराप घालतात. जीब कशी जाल्यार यूज करूंक जाता. ती म्हातारें जाल्यान तांच्या ना खंय करूंक जायना म्हणटात, हंकार भरता आनी जाय जाल्ले बरी आवय बापायक उलयतात. पळयत पुस्तक म्हणटा तांची जीब तशी वापरता आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा लेवी शास्त्रांत 20वो अध्याय 9वें वाक्य म्हणटा, जो कोण आपल्या बापायक वा आवयक शिरापता ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. ताणें आपल्या बापायक आनी आपल्या आवयक शिराप घाला देखून ताचे रागात ताच्या माथ्यार बेसतलें. कसलें कठीण उतरांनी सांगता पळया. तुमची जीब तुमच्या आवय बापायक इश्ट उपयोग करतात. पळयत पुस्तक म्हणटा रागात तुमच्या माथ्यार बेसतलें. परतन म्हणण्याच्या पुस्तकांत 20वो अध्याय 20वें वाक्य म्हणटा, जो आपल्या बापायचेर वा आपल्या आवयचेर शिराप घालता ताचो दिवो काळोखांत पालवतालो. ताचो दिवो केदाळा पालवता. काळोखांत गरज आसा, तो दिवो गरज आसा. काळोखांत कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळारच ताका जाय जाल्लें मेळना. आणकी चड तो मनीस कश्ट जाता. काळोखांत दिलो पालवोसो म्हळ्यार बारीक बेजाराचे विशय. कश्ट नश्ट आसता आसतना कितें थंयसर एक ल्हानसो एक दिवो आसो न्हू, इल्लें म्हणून थंयसर उजवाड आसलो, थंय तत्त वेळार पालवता. आनी ह्या मनीस मस्त कश्टांत संकश्टांत पडटा. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा सिराकाच्या 3ऱ्या अध्यायांत 9व्या थंयसर वाक्यांत आमी पळयता, आवयचो शिराप ताची बुन्याद उमटून घालता. त्या देखून कोणाकी जाय जाल्ले बरें कितेंय जीव देवान दिल्या म्हणून उलोवंक तुमी वचनाकात. पाड जाता, जिवान पाड जाता. त्या देखून आमची जीब आमी सारके रितीन सांबाळन धरची गरज आसा. मुस्तुमुटी आमी हांवें सांगलें देवाक उलोवन वचो, देवाच्या मनशांक उलोवन वचो. आमी एकामेकाक घोव बायलांक आमी उलोवचें समानी, आवय बापायक उलोवचें समानी, परक्यांक आमी उलोवचें समानी मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तक म्हणटा निंदा आनी केबळ्यो करनाकात, ते तुमकां मारेकार पडटा. सिराकाचो ग्रंथ 27वें अध्याय 28वें वाक्य म्हणटा, केबळायो आनी निंदा गर्विश्ट मनशाचें लक्षण, पूण फारीकपण एका शिवा बरी ताचो दबो धरून बसतले. गर्विश्ट म्हजे कडेन भयंकर आसा, हांवें खालें गेल्यार चलता. केबळाय करतात, निंदा करतात, दुसऱ्या व्यक्तींच्यो कांयच कारण ना, करतात. ते चिंतात आपूण बारीक बुदवंत म्हणून. आमी इतलें उलयलें सक्कड मेळोन उलयतात, खालें जाता. पळयत पुस्तक म्हणटा फारीकपण घेवंक एका शिवा बरी ताचो धबो दवरून बसून आसता म्हणून. शिव राखून आसता, खंयची मन जात पाशा जाता, केदाळ वचून आंगार पडचें, केदाळ वचून गावचें, असले परिस्थितींत तसले व्यक्ती असतात. म्हणण्याच्या पुस्तकांत 19वें अध्याय 9वें वाक्य स्पश्ट तरान अशें सांगता मोगाचें न्हू. केवल निंदा आनी केबळ्यो मात्र न्ही, फोडकिऱ्यो साक्ष सांगच्यो. आनेकला ते सांगलां हांवें पळयलां सायबा, हांवें केलां, म्हजे मुखार सांगलें, हांवें आयकलां, बेश्ट सांगचें, बेश्टें. पळयत पुस्तक म्हणटा फोडकिऱ्या साक्षीक शिक्षा मेळनासतना वेचिना, तो फोटी मारता ताचो नाश जातालो. तो फोटी मारता, ताची जीब त्या फोटी ताका साक्ष सांगूंक वता,
ताचे नाश जाता म्हणटा पवित्र पुस्तक. अशेंत घडता अनानियाच्या जिवितांत. थंयसर अनानियान बरें काम केल्लें. पवित्र पुस्तकांत धर्मच्या ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार ताजो जागो इकून ताणें तो दुडू थंयसर सगळ्यांक खावंक काडटा. ताजो तो जागो आहलो, ताणें इकीचें म्हणनातलो. बरें काम ताणें केलें. पूण एक फोट मारली. पेद्रून विचारलें, इकून तुका इतलोच मेळ्ळो गे पयसो, वय म्हूण सांगलें. एक फोट टक्का करून पवित्र पुस्तक म्हणटा अनानिया थंय सरलो. उपरांत ताची बायल येता. बायले कडेन विचारता, तुमी इतल्याच एमावंटाक इकलो गे. तिणें म्हणी सत्संग घेत आसलें. तिणेंय सांगोना. ती मरता. मोगाच्या न्हू, फोटी आमकां ते ल्हानशें म्हूण दिसतात. फोटी आमकां व्हडलें कांय विशय म्हूण दिसना. फोटी म्हळ्यार लोकांक आतां दिसपडते जिवनाचें भाग जावन गेला. पवित्र पुस्तक म्हणटा फोटी म्हळ्यार ल्हान न्ही, सोर म्हूण ताचे बरो म्हणटा. सोर ताचे जावेत म्हणटा. सिराकाच्या ग्रंथांत 20व्या अध्यायान 25वें वाक्य म्हणटा, सोवेर पडलेल्या फोटकिऱ्या प्रास एक सोर बरो, पूण दोगी नासाच्या वाटेन येतात. सोरी नासाच्या वाटेन येता, फोटकिरे नासाच्या वाटेन येता. पूण हांचे पैकी कोण बरो? आमकां सोर म्हणटाना गलीज जाता. फोटकेर म्हळ्यार वडणी सायबा म्हणटा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा सोर अपराध फोटकिऱ्यान चड अपराध केला. त्या देखून फोटी म्हळ्यार ती ल्हानशी विशय न्ही. आनीक फोटीक आमी जर तर मनशां जीब आपली फोटकिऱ्या खातीर खबरो करूंक उपयोग करता जाल्यार त्या मनशाक मस्तू मुकल्या दिसांनी ताका कळनासतना ताका म्हणजे आशिर्वादां टोटल कट्ट जातात. पवित्र पुस्तक म्हणटा सिराकाच्या ग्रंथांत 28वें अध्याय 13वें वाक्य म्हणटा, फोटकिरो खबरो करतल्यांचेर आनी खापाटी उतरांच्या मनशांचेर शिराप पडूं, कित्याक तो जायत्यांचें समाधान विबाडता. त्या देखून फोटी खबरो करचें बरें न्ही. जीब ताचे खातीर उपयोग करनाकात. दयाकर ती जीब तुमी तशें उपयोग केल्यार मस्त तुमकां आशिर्वादां तुमकां गुंतून येतले बरीं तुमचे आशिर्वाद घट्ट जातात. मागीर सांगतात आमी इतलीं नोवेनां करता, इतलें मागणें म्हणटा, कित्याक जायना? तुमकां कळीत नासतना जायत्यो फोटी मारून बसल्यात तुमी. तुमकां तें सवयचें जावन गेलां आनी तें व्हडलें न्ही म्हूण चिंतात. पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजी जीब त्या प्रमाणे उपयोग केल्ल्यान तुका आशिर्वाद दिवन तशें नात. तुज्या जिवनान संकश्ट भरल्यात. आनी सिराकाचो ग्रंथ 23वें अध्याय 13वें वाक्य म्हणटा, हलकी आनी पॉझिटीव उतरां वापरचे संवय करिनाका, कित्याक तसल्या उतरां वरवीं तूं फातकान पडटलें. आज आमी पळयल्या समाजांत पॉझिटीव उतरां सगळ्यांनी भरल्यांत. तांचे आज मॅटर ऑफ रायट म्हूण चिंतात. ते उलयले कडले आपूण व्हडलो सण व्हडली सण म्हूण चिंतात. खंय गेल्यार ते पॉझिटीव उतरां आमकां आयकूंक मेळटा. जीब तसल्या उतरांक तुमी उपयोग केल्ल्या वेळार तें जिवीत तुमकां फातकाक कारण जाता. केन्ना फाताक कारण जाता. इसाया प्रवाच्या 51वें अध्यायान पयले वाक्यांत आमी आयकता, सर्वेस्पर्शो देव हात तितलो मोठो न्ही, बगार तुमच्या फातका वरवीं तो तुमकां सही करूंक शकना. तुजो अंतर सडला आनी तुमकां सही करना. त्या देखून फातकातावन पयस रावचें मस्त गरजेचें. आनी जीब यें मुस्तपुटी आमी थोडे फावटी सफोत घालची आसा. मुसणांनी उठल्या बसल्यार सफोत घालतात, काल्याक घालतात, देवा गोतो संवय जावन गेल्या. पूण ते मरेकार आशिल्ल्याक जीब उपयोग कशें जाल्यार सिराकाचे 23वें अध्यायान 11वें वाक्य म्हणटा, जायते पटी सफोत घेतलो मनीस आपणाक खोटेपणान भरता, खर्ग ताच्या घरांत हांव कितेंच पयस वचना. आपलें घेतिल्लो सफोत नेणारपणान तो पाळिना जाल्यार ताचें पाताक ताचेर आसतलें. तो सफोताची परवा करिना जाल्यार तो दोळ्यान पाताक करता. तो फोटकिरो सफोत घेत जाल्यार तो केस्तेवेण आसचो ना, कित्याक ताचें घर विघ्नांनी भरतलें. मोगाचें न्हू, डेंजरस. जीब खाल्याक आमी उपयोग करनासा. कित्याक उद्देशाक आमी उपयोग करनासा. देखून दिसून म्हणचें तुमचे उतार वय जाल्यार वय म्हणा, न्ही जाल्यार न्ही म्हणा. सड्ड तुमी उलोवची गरज ना. ती जीब खंयचे उपयोग करतात, कशें उपयोग करतात म्हणलें गरजेचें. त्या जिबेचेर मनशान नियंत्रण करचें मस्त गरजेचें. आनी म्हणण्याचें पुस्तक म्हणटा 13वें अध्याय 3वें वाक्य म्हणटा, आपल्या तोंडाचें नियंत्रण करता तो आपलो जीव राखता. त्या देखून आमचो जीव आमी राखचे तर मोगाचें न्हू, देवाच्या दया आमी मागया. सर्वेस्परा आमची जीब दामून दवरूंक आमकां कृपा दी. सांत याकोबी म्हणटा पयल्या अध्यायांत 26वें वाक्य म्हणटा, आपूण भक्तिवन म्हूण लेखतात तसले मनीस आसतील, पूण आपली जीब दामून दवरूंक ते नेणान जाल्यार ते आपणाकच फटयतात तसलें धर्म व्यर्थ. जायतीं जाणां आमी मस्त जाणां मिसाक वेता, मस्त जाणां नोवेनां करता, मस्त मागणें करता. पवित्र पुस्तक म्हणटा
जीभ नियंत्रण ना तर तुजो सगळो धर्म व्यर्थ. तुका कळीत नासतना ह्या जिबे वरवीं उजो तुज्या बोवारी पेटोवन आसा. तूं नेणाय तुज्या नेणाय तूं कितलो उजो पेटोवन आसा म्हणून. तर आज खंयसर पुरा जीभ आमी फाड उद्देशांक उपयोग केल्या. सर्वेस्परा लागीं बोगसणे मागया, गुमसर बरें तरेन जाया. मुखल्या जिवितांत ती जीभ आमी फाड संगती उपयोग नासतना बऱ्या संगती उपयोग करून देवाचे आशिर्वाद जोडया. आमेन.